साहिल अगं तुका कशें दिसता आयज गणपती बाप्पा वयता म्हणून पळय ग ताप येलास आज गणपती वयता कितें जावंक शकता गणपती बाप्पा वयता आयज आमी खूब अपसेट आसा आयज पळयात काय बरें मोके बिके घालून रोज सारको गायज वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुमी? देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आणि आयज जावन आसा आमचो गणपतीचो लास्ट डे ना रे, लास्ट मरे दीस आज जावन आमच्या गणपतीचो लास्ट डे आणि खरेंच बरें दिसना गणपती आयज वयता म्हणून. आणि कितें सांगू, खूब जाणांचे इन्विटेशन जाल्ले म्हाका, कोणागेरूच वचोंक पावंक ना. जाणा हांव थोडे जाण अंडरस्टँड जाला आसतले, थोडे जाण अंडरस्टँड जावंकूय ना आसतले. तांकां आनी हांव कितें म्हणून सांगू, येवंक ना मरे. हांव अंकिताक घर कशें तेजे बाबड्या एकल्याक सोडूं शकता? तुमगेर तरी घरान घे म्हणून लोक आसा, आमगेर खंय कोण आसा? हे रे गोई. सो गायज आयज आमच्या गणपती बाप्पाचो लास्ट डे आणि आता भटजी येयला उत्तर पुजा करपाक आणि नैवेद्य दवरपाक. जेवण घेवन येयला गणपती बाप्पाक. माधवाय नमः. विष्णवे नमः. विष्णवे नमः. विष्णवे नमः. आवय आयज आग कितें गो स्पेशल? मोदक 21 हय पुरयो तळटात. तोरता म्हणजे तळटात मोदक केला का? आज तुझ्याकडे मोदक करपाचे मशीन हा ग. तितून जायना. हे मशीन हाडला मगे. नाळके मशीन. नाळके मशीन हे. काय काय काय. उसमें आटा नहीं. आणि तुझे तुवाला किती टॉल किती बांधला? लॉंगटा कुर्ता. कपडे लॉंगटा. ओके ओके. आणि आज किती रोज हा आणि डाळ हा. आवय आवय. लोणचे हाडटाय. हय 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 हय. अरे रे 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 दुखद घटना घडयल्या ही येणी. बोला हा बडा वाला मिलेगा म्हणजे हा वैस रंगही वय काय बरी घातल्या मनीषान. हे सगळं डेकोरेशन बी तेणीच केला. आणि आयज गणपतीचो लास्ट डे. ये देखो आज गणपति जी इसमें खाएंगे. वाह 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 वाह. हे सो गाइस आयज गणपतीचो लास्ट डे आणि सॅड मुमेंट की तो घरा वयता म्हणून आपणाच्या नो. आता कितें म्हणपाचें बट देवा कडेन मागता की कोणी हे व्हिडियोज पळयता आमचे खबर आसा तेंची भलायकी बरी दवरल्या पुरो आणि लायफान बरो सक्सेस आणि गुड हेल्थ गावल्या पुरो म्हणून मागता आणि कांयच ना. आणि माटोयेचे वयले कोण कोण खापाक रेडी आहात ते सांगा मागीर. आज बहुत कुछ है रे खाने में. देखो क्या ये क्या है? बोल रे क्या है रे? आवय मोके बिके घालून खतखते. रुचेली नट्टे तुका हे वाजोवपाक येता? दाखव या. ज्यांना आम्ही आरती करतात. बेस्ट आकी काय ना हॅपी गणेश चतुर्थी. हा इशू सेम काय? अगं इशू सेम म्हणजे हा हा. तू कितें सांगूंक सोदता? गणपती आयज वय उगरे आयज गणपती वयता कितें सांगूंक सोदता? गणपती बाप्पा वयता आयज आमी खूब अपसेट आसा. कितें जावना खरेंच. लास्ट डे. काय 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 कितें सांगूंक सोदताय तू? सगळ्या लोकांक कितें सांगूंक सोदता? ना कांयच ना. आयज तुजो मूड ऑफ हा. ना तुका भूक लागल्या? मूड ऑफ हा. गणपती बाप्पा वयता. पण आता तुझं मूड ऑफ हा का म्हटलं ना म्हटलं काय? दाखय उभे करून दाखय. हा वय दाखय मग रोज हय कर मग. पळय काय बरें खतखते फूल पावर रोज सारको मोके बिके घालून. कोणाक कोणाक आवडलो तो सांगा भावानो आणि भयणानो नको हा. ओके आयज पळय दाळ आसा पळय हो रोज सारको फेवरेट लोकांचो चण्याचो. आणि हितून पळय मोके बिके सारखे फूल पावर. पळयला तुमी भाजी पुरयो रायस खूब कितें कितें हा. मोदक आसा मोदक.
आयज पळयात काय बरे मोके बिके घालून रोस सारको. आज सगळे नट्टे गगन का फेवरेट ना रे. शे मजा. आज करेंगे मरे धमाल. मजा फुल पावर. रंगोळी घालपाचें चालू हा. आयज हा विसर्जन आहे मरे आज. काक आता गणपतीचे विसर्जन म्हणून हय आणि हे पण आम्ही गणपती बाप्पाक खावपाक रेडी केला. हे मागीर तो वाटेर खातलो. भितर हांवें काजवाच्यो बियो घातल्या आणि हे पण मराणे घातला आणि कडधान्य घातला. क्या करने जा रहा है रे तू? ये करिए सिर पे धूप रखने को मैं रखने जा रहा था. तू कब से कह रहा है धूप किधर रखो खंय दवरू जाल्यार तुका म्हणटलेत न्हू तकलेर दवर म्हणून आणि तू खरोच दवरूंक वयतालो. आता हांव तयारी करता गणू बाप्पाचे जेवणाची. तेका म्हणून वाटेर भूक लागता न्हू कितें तरी खावपाक जाय. बेलाची आवड तुला बेलाची त्याच्या पानाची. इमांशू तुझे किरे चालू हा? इमांशू आयज आमचो गणपती बाप्पा वयता सो तू कितें म्हणपाक सोदता? कितें म्हणपा येता तुका मातशें म्हटल्यार रावतलो होता ना. तुका मातशें अशें अपसेट दिसाना? मातशें चडूच पूण कितें करपा येता. आता स्टॉक हाडला तर इतलो काबार करपाकूच जाय न्हू. आता गेट टुगेदर केन्ना? दिवाळेक? दिवाळेक ना आनी मदीं बर्थडे येता न्हू कोणाचो तरी आवय तेन्ना बीन जाता केन्ना केन्ना. आ मम्मीचो बीन बर्थडे येता न्हू तेन्ना केन्ना जाता. रॉकेट उडा. हा सो गायज आम्ही येयला आमच्या काकाच्या घरा कडेन आणि तुम्ही या फावटी व्हडलो गणपती हाडला. बाल गणेश. सो तुमका दाखयता. बाल गणेश सो गायज तुम्ही पळयात बाल गणेश कितलो बरो दिसता तो. आणि आयज गणपती बाप्पा वयता. आयज 5वो दीस. हांगा तुका कशें दिसता आयज गणपती बाप्पा वयता म्हणून? अशें वायट दिसता. गणपती वयता बरें दिसता आनी वायटूय दिसता. आणि आमची मजाय काबार. मजा काबार जाली. हय 5च दीस आसले केन्नाच 5 दीस येयले आणि गेले. तांकां आमी तयार रावलेलो गणपती. आणि यो खंय हिरो तो नाचता भितर डान्स करता. भितर गेला. बेडरूमान डान्स का तू कितें मेसेज दिवपाक सोदता? मेसेज वर्षाच्या पद्दती प्रमाणे आमी आज 5 दीस गणपतीची सेवा केल्ली आसा. पूण ह्या वर्सा मातशें दुख्खाची गोश्ट म्हणजे आई म्हजी 9 म्हयन्यान भायर पडल्या. तरी भटान सांगलें की मातशें ते 5 दीस दवर म्हणून. बाकी सगळ्यांनी एन्जॉय केला. भुरगे एन्जॉय करतात. तेंच्या आनंदान आमचो आनंद आसा तो आमी एन्जॉय केला. आनी आज 5वो दीस गणपती वयता म्हणून तितलें दुख्ख जाता. पूण देवान आमचेर असोच आशिर्वाद दवरपाचो आनी तशीच आमच्या कडेन सेवा करून घेवची. साई सोमतोच पवळो मरे. सोमतोच लिपलो. सगळीच लिपली.
अरे बरे दिसतात तुम्ही, बरी दिसता, बरी दिसतात. तुमका पहिलेली लास्ट दिश असली धाकटुली, तुवें नेसयला. अरे वा बरो नेसयता मरे तर तू. मेकअप 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 बी तो करता. मेकअप बिकअप वयस. सो गायज पळयात, एका तुम्ही वळखतात न्हू जाल्यार ह्यो मेकअप आर्टिस्ट खंय आपणाच्या भयणाक नेसयला खंय न्ही. कॅमेरामॅन हय प्लस कॅमेरामॅन हो. फक्त ओनली 100 रुपया फीस. कसं येवपाक आता येवचो ना तो. रूम टूर अप्पा ताप येलास. तापान तळमळटा वास. वयस मेहंदी बी घातल्या मरे सारखी त्या भाशेची. कोणी काढल्या रे? मधू दिदीन. वाव बरी काढल्या, पॉवरफुल सारखे. त्याच्या आधी अजून बरी. हय ओके सो गाईज, तुमका खबर आसा न्हू गणपती लास्ट डे आनी गणपतीचे विसर्जन आसा. सो विसर्जनाचो ब्लॉग तुमकां स्पेशली आमी फाल्यां घालता. आणि आयज जे तुम्ही व्हिडिओज पळयलेले तुम्ही चित्ता आसतले न्हू, अरे कोणागेर आमी व्हिडिओ काडले, आमी कोणाक काका म्हणटा, अंकिता कोणाक काका म्हणटा, हिमांशू कोण, आनी लोक खूब विचारता आसतले, चित्ता आसतले. सो तुमकां सांगूंक सोदता, जेन्ना अंकिता ल्हान आसले, व्हेरी स्मॉल, स्कूल गोईंग किड, KG अप्पर KG तसले, त्या टायमार अंकिताक आवय बापायचो मोग ह्यात काकान दिल्लो आसा, जे आमचे नेबर आसा पळय ते. पण तुमकां खबर आसा, जशी जशी एज वाडटा, मनीस आपणाच्या कामांनी बिजी जाता. ओके, न्यू लायफ स्टार्ट जाता, न्यू स्ट्रगल स्टार्ट जाता. तशेंच तेंची बाबड्याची फॅमिली न्यू लायफ स्टार्ट जाली, न्यू स्ट्रगल स्टार्ट जालो. तेंच्यांनी नेवी घरां बांदली, आपणाच्या जाग्यार, आपणाच्या बिझनसान, कार्यान सगळे बिजी जाल्लेले आसा. लागीं रावनान सगळे खंय पयस, कोण मडगांव रावता आनी कोण खंय रावता. सो आनी बरें दिसलें हांवूय केन्नाच तांकां वळखना. फर्स्ट टायम तेंच्या वांगडा इंटरॅक्ट केल्लो आसा, फर्स्ट टायम तेंच्या वांगडा उलयल्लो आसा, तेंगेर घरान गेल्लो आसा. खूब बरें दिसलें मेळोन सगळ्यांक. थँक्यू सो मच म्हणूंक सोदता की त्या टायमार अंकिताक तुमी एक सपोर्ट सिस्टम कशें त्या टायमार तुमी उबे रावले म्हणून. मे गॉड ब्लेस यू. देवान तुमकां खूब भलायकी दिल्या पुरो, बरो सक्सेस दिल्या पुरो, आनी तुमच्या भुरग्यांची आयुश्य बरें दिल्या पुरो तुमकां. हेच मागता. आनी आयचो ब्लॉग हांव हांगाच एंड करता. आनी तुमी जर नवे आसा चॅनलाचेर लायक शेअर सबस्क्रायब करा. हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या विसर्जनाचे व्हिडिओ. टिल दॅन टाटा, गुड नायट आनी बाय बाय.